येता त्या विधानसभा वेंचणुकेत अल्पसंख्याकांक 4 ते 5 मतदारसंघांनी काँग्रेसीची तिकेट जायच म्हणून काँग्रेसीचो अल्पसंख्याक विभाग मागता. आता मेरेन सरकारान अल्पसंख्याकांक दिल्लें एकूय उतर खंय खरें केल्लें ना. काँग्रेसीच्या अल्पसंख्याक विभागान दक्षिण गोंयच्या 4 मतदारसंघांनी ब्लॉक समित्यो नेमल्यात. आयज आमकां भाड्याची प्लेस घेवपाक पडटा गोंयांत आनी ऑल ओवर कंट्री म्हाका सगळ्या कडेन हाजे आसा एक्सेप्ट गोवा. सो आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागणी केल्ली की बाबा गोंयांत जाता तितले बेगीन एक हज जावचो म्हणून. ही सरकारान लास्ट टायम जेन्ना मनोहर पर्रीकर मडगांवां येयलो आनी तेन्ना अश्युरन्स दिल्लें सीएम आसतना की बाबा आपूण जाता तितले बेगीन मडगांव कब्रिस्ताना फावंडेशन घालतलो, गोंयांत हज हावस करतलो, कमिशन करतलो, फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे आसा तें कोणाचें हातीन दितलो म्हणून सरकारान कसल्याच जेणी जे म्हाका दिसता एकूय आपली जी उतर जे दिल्लें सरकार येतली पर्रेकरान बाबान तें कसलेंच काम करूना. तेजे नंतर दुसरो मुख्यमंत्री येयलो गोंयांत बाब पार्सेकर आनी हेणेंय म्हाका दिसता मायनॉरिटीक लागून खंयचेंच काम म्हाका दिसता खंयचोच स्टेप मायनॉरिटीक वयर काडपाक लागून हें म्हाका दिसता सरकारान घेवना. ताका लागून आमी परतून एक म्हत्वाचे बूक हडतालाक आमी वचपाचें आसा. 4-5 कॉन्स्टिट्युन्सीन जेन्ना डेफिनेटली आमी क्लेम करतले आनी म्हाका 100% खात्री आसा जेन्ना लुईजीन फाल्लेडान सांगला की 50% यंग पीपल जे आसा आमचे यंग भुरगे जे आसा तांकां तिकेट मेळटली. तुमी पळयतले दुसरे वटेन नौदळच्या दाबोळे ऑपरेशनाचो थंयच्या लोकांक त्रास जाता म्हणून दाबोळेचो काँग्रेस ब्लॉक बोवाळ मारता. नौदळाक थंयच्यान भायर काडात. आख्खे एरिया आमगे चिकालीन दाबोलीम सगळे आवाज जाता. प्लेन येता आवाज कोताय असो आवाज कोता लोक बार सायन्सा मातशें तकली कामाचेर लायल्यार धपकोन भायल्या वयता प्लेन पडायला आमकां दिसता. दिस इज वॉट द नेवी हॅज बीन डुईंग डावन द इयर्स. दिस इज वेरी बॅड इन टेस्ट एंड इट्स टायम नाव फॉर द नेवी टू मूव आउट फ्रॉम दिस. लेट देम हॅव अ स्मॉल एन्क्लेव, नो इश्यू ऑन दॅट. एज पर द इंटरनॅशनल मिलिटरी rules and regulations, you cannot have a sensitive base right in densely populated areas, and this Navy should keep in mind. Dabolim area has been the most noise polluted area, and it's basically it's because of the Navy planes. We would recommend the government as well as the people, whoever, to support us in getting this Navy out from this area. प्रुडंटा खातीर दिशान परब आनी सावियो डायस. हळदोणा पंचायतीक 4 वर्सांत 5 सरपंच जाले. सरपंच पद बायलांक राखीव. आता परत सरपंचाचेर अविश्वास थाराव हाडला. सरपंचा आड एक सारखे थाराव हाडिल्ल्यान गांवची कामां जायना म्हणून लोक बेजार. लोकांक सगळ्याच पंचाची तिडक. लोक फाटले 4 वर्साच्या पंचायतीच्या कारभाराची विजिलन्स चवकशी मागतात. हल्दोणचे भाव भयण हांगा जमा जाला. आमकां एक अन्याय जाला अशें दिसता आमच्या हल्दोणच्या गांवांत. कारण कितें फकत एकूच म्हयनो टायम जालो परत नो कॉन्फिडन्स मोशन आमच्या सरपंचा वयर मांडून घेतले. हो टायम एका सरपंचाक फकत 30 दिसांचो खूब कमी. सरपंचाचेर असो आरोप घातलेलो आसा कॉर्पोरेट करीना आमचे कडेन आनी टॉकिंग रुडली म्हणून. अशें आमचो गांवचो लोक जो हांगा हाजीर आसा तो कोणूच हें मान्य करून घेयना. आमी आमच्या सरपंचाक हरसुलाक बायक बरे तरेकेन वखतात. ताची उलप थंड ते सगळ्या कडेन कॉर्पोरेशन करून फुडें पावल मारपी अशे मनीस ते. आमकां आमीन जे आमचे आल्दोनचे 11-5 जिखून काडलात आमकां तांकां वांगडा रावन आल्दोनचे सुदारप करूंक जाय म्हणून आमचो आयज तांकां उलो. तुमी अशे भायल्या मनशाचे कोणाचे आयकून जे आमचे आल्दोनचे बरेपण पयस दवरतात तांकां तुमी पयस करात आनी आमी सगळे आल्दोनचे एकठांय जावन आमी हो पावल फुडें मारया. कोण काम करता तो जाय. when that panchayat, that lady who's there at present, let her be. That's it. She's a very honest person and works very well, very polite person, kind and generous. We would like her to be there. So far we had all the ward officers and all rubbish. Nobody is working for the ward. Nobody is doing anything over here at present. The panchayat that is there involved in this, now let them only be. तांकां कोण बरो आसतलो आनी कितें कॉपरेशन जालें कितें सुदार करतले तें पयलेंच सांगचें. नाल्यार हो टायम येतलो म्हाका दिसता आमी लोकांनी एक जावन आमचे काउन्सिलन वॉर्ड 5 तांकां आमी मेळोन ताजे बाबा म्हणणें कितें तें आमी खबर घेवची पडटली ह्या फुडें बरे भाशेन पंचायत चलपाक. आमचो आल्दोनचो विकास जावपाक ही ग्रामसभा आसता, हे ग्रामपंचायत आसता. ग्रामपंचायतीन कितें बरें कितें वायट हे पंच मेंबर आनी सरपंचान ठरोवपाचें आसता.
आणि ताजो विकास घडोवपाचें काम थंयसरले MLAचें आसता. पूण MLA तें काम करना. MLA पंचायतीन ढवळाढवळ करून हांगा एक सरपंच चार म्हयने टिकाना. हाचेर आमी सामके विरोध करता. गोंय ही देवभूमी, मात सध्या गोंयाक भोगभूमी करपाचे सरकाराचे यत्न चल्ल्यात म्हणून हिंदू जनजागृती समितीचो आरोप. समितीची शेनवारा म्हापशा बसका जाली. गोंय कसिनो मुक्त करचो म्हणून समितीन आंदोलन सुरू केलां. तृप्ती देसाय आनी कन्हैया कुमाराचेर सभेत बरीच टिका जाली. गोव्याला कॅसिनो मुक्त करणे ही मागणी घेऊन आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत. बंधूंनो, गोमंतक देवभूमी आहे, परंतु कॅसिनो रूपी विकृतीमुळे या देवभूमीला कलंक लागला आहे. इकडचे जे स्वार्थी लोक जे आहेत तर त्यांच्यामुळे मद्य, मसाज, रेव पार्टी, अंमली पदार्थांची विक्री यामुळे या देवभूमीला भोगभूमी असं म्हणून संबोधलं जात आहे. या गोव्याला मकाऊ करण्याचे षडयंत्र या लोकांकडून रचलं जात आहे. कॅसिनोची जी लॉबी, बलाढ्य लॉबी, ती बलाढ्य आहे. हल्लीच काही जे मच्छीमार आंदोलन इथं गोव्यात झालं, त्या आंदोलनकर्त्यांनी सुद्धा असा आरोप केलेला आहे की त्यांना त्वरित त्या ठिकाणी हटवण्यात आलं. यामागील कारण म्हणजे कॅसिनो जे आहेत तिकडे त्यांना होणारं नुकसान. किती बलाढ्य ही यंत्रणा आहे हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. सध्या देशामध्ये दोन व्यक्ती प्रसिद्धीच्या शोधामध्ये आहेत. एक म्हणजे राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही तो कन्हैया, जो देशाची शकल काढून नवीन राष्ट्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो, आणि दुसरी ही तृप्ती देसाई, केवळ प्रसिद्धी मिळावी आणि आपल्या प्रसिद्धीच्या माध्यमातून पूर्ण देशात आपलं नाव व्हावं हा एकमेव विषय घेऊन ही तृप्ती देसाई गडबडीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करते. घेऊया एक विराम.